नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत गोळकारान स्वागती. गौरांग प्रभू मळकर्णेकार तुमच्या मुखार घेवन येता साश्टींतल्यो खबरी. आनीक सद्याक पावस सुरू जाला आनी पावस सुरू जाला म्हणल्यार पावसा बरोबर ज्यो वेगवेगळ्यो अडचणी येतात, ज्यो वेगवेगळी समस्या येतात त्योय सुरू जाल्ल्यो आसात. आनीक हें आमचें प्रशासन त्या खातीर कितलें सज्ज जाला तेंय आतां पळोवचें पडटलें. कारण तें सज्ज जाला काय ना, पूण हातूंतली एक सगळ्याकाय जर बरी गजाल सद्याक जर कितें जर जाता आसत जाल्यार आमचे ट्रॅफिक इन्स्पेक्टर मडगांवचे दळवी हांणी जी आमच्या मडगांवचे हाका येरादारीक शिस्त येवपा खातीर जी एक मोहीम सुरू केल्या ताका सद्याक ती खरीच वाखाणपा सारकी. आनीक ताका जर नागरिकांनी जर आपलो पाठिंबो दिलो जाल्यार ते आनीकय म्हणजे आमची जी मडगांवची येरादारी सगळी विस्कळीत जाल्ली आसा ती जाग्यार पडूंक शकता. तूं ह्या दिसाक पळयता सद्याक येदो व्हडलो पावस पडटा तरी आसतना सगळे ट्रॅफिक पुलीस सामके रस्त्याचेर उबे रावून आपली ड्युटी करतात. सो इतलो कडक किंवा कडक सोडात पूण इतले तत्परता केन्नाय दिसनाशिल्ली ना. पयलीं म्हणल्यार लिडर सेट्स एग्जाम्पल म्हणटा तशें संजय दळवी आपूण PIS फिल्डार देंवता. आतांच न्ही हाजे पयलीं साकून सुद्दां खंय ट्रॅफिक जाम जाता थंय धांवता. पुलीस कडेन एकदां स्टाफ उरना. आतां तांचे कडेन कशें आसा, मायणा कुडतरी, फातोड्डा, कुंकळे, मडगांव कोलवाक वेगळो सेल आशिल्लो. हो बंद जाल्लो ना. तो थंय ऑपरेशन करपाचें ताणें बंद केला इतलेंच. आनी थोडे कडेन ते हें करतात. पूण हो स्टाफ सगळो भार आसता मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर पडटा. आनी हाजें सगळें जें हें आसा तें मडगांव पुलीस स्टाफ पळयता. सो मडगांव पुलीस मडगांव ट्रॅफिक पुलीस स्टेशनाचेर. सो हांगा पयलीं स्टाफ कमी आसा आनी हें मॅनेज जायना. तरी आसतना आतां जेन्ना विजय सरदेसायान फातोड्डेच सांगलें त्या प्रमाणे ताणें हळू हळू मडगांवचेरूय लक्ष घालें आनी मडगांव एक्टीव करपाक स्टार्ट केलें. जे तालांव सुद्दां मारताले तांकां ताणें बायक पायलट टायप सिस्टम केलें. म्हणजे बायकार वचून ते धरताले कोण हेल्मेट घालना जावं कितें. तांकां ताणें अशें एक पयलीं हें दिलां की खंय ब्लॉक पडटा ते पयलीं निवळ करात. आतां कितें जाता, पांडवकपेला कडेन बसी येवन रावतात आनी त्यो बसी कश्यो तुज्यो आमच्यो डेली रुटीनाच्यो बसी पॅसेंजराक लागून ते थंय रावतात आनी थंय ब्लॉक पडटा. जावं कोण सकयल घेवपाचो आसता त्या हाजेर थंय ब्लॉक पडटा. सो आज तशेंच थंय एक ब्लॉक जालो आनी रोखड्या थंय स्टाफ धाडलो थंयच्यान. आनी एक स्टाफ आशिल्ले कारणान ते कोण तांकां ते पुलिसाक आयकनात. सो ताणें ते स्टाफ धाडले रोखडे क्लियर केले. गोगळाकूय ताणें एक्स्ट्रा स्टाफ घाल्ले आसात. म्हणजे गोगळाक जे 4 रस्ते जातात, म्हणजे बोलशे सरकारा आयल्यान जे पयलीं जंक्शन आसा 4 रस्त्यांचें थंय ताणें स्टाफ एक्स्ट्रा घाल्ले आसा. अशें करून प्रत्येक कडेन ताणें स्टाफ दवरिल्ले आसा आनी हे स्टाफ जाता तितले क्लियर करपाचे ट्राय करतात. तो स्वताक मेन म्हणजे आमचे पुलीस स्टेशन आनी खंय स्कुलाचें जें ट्रॅफिक आसा तो ते थंय मॅनेज करता. म्हणजे अशे तरेन ताणें एक सिस्टम घालपाची ट्राय केल्ली आसा. खरेंच ताका स्टाफ कमी आहा. बेगीन मातसो स्टाफ जर चड मेळ्ळो मडगांवाक जाल्यार आनीक बरें जातलें. जशी विजय सरदेसायान मागणी केल्ली की कोलवाची जे आमदारान जेन्ना सांगलें की आमकां ट्रॅफिक सेल नाका तो तुमी तो काडात तुमचो. विजय सरदेसायान ती मागणी केल्ली आसा की तो आमकां दिवचो म्हूण. अशी कोण मागनात की ट्रॅफिक आमकां दिवची म्हूण. ती खरी गरज आसा. तो थंय दिल्लो आनी हाजो थोडो भाग शिफ्ट जालो जाल्यार एकदम आनी बरें जातलें. रेगुलरायजेशन करपाक बरें जातलें. आनी ताणें तशें आतां चलन दिवपाक स्टार्ट केल्लें आसा गाडयांक. म्हणजे प्रत्येक कडेन थंय गाडयांक जर मेळना लॉक केलें जाल्यार लॉकां तितली ना न्ही. लोकांनी हाका म्हणजे सहकार्य करपाक जाय. लोकांनी मातशें आपली सेन्स वापरून गाडयो लायना आसतना म्हणजे खंय पार्किंग ट्रॅफिकाक प्रॉब्लम जावचो न्ही हें मातशें लोकांनी भर दिली जाल्यार मडगांवचें ट्रॅफिक सुरळीत जातलें. आनीक आज पावसाक लागून पळयलें की आज दमण राय हांगा ते घरांनी उदक आयलें. आनी तूं म्हणटा तशेंच की जे तरेन सेन्स दाखोवपाक जाय आशिल्लो तो सेन्स दाखयना ताका लागून ही परिस्थिती निर्माण जाल्या. कारण ती तांची जी पारंपारीक खळी आशिल्ली ती सद्याक मातयेन पुरयल्या आनी ताका लागून उदक वचपाक वाट ना. आनी ताका लागून आनीक तुवेंच थंय शूटिंग केलां, लायव्ह शूटिंग हें अशें लायव्ह गेल्लो तूं. अशें दिसता की तांकां जवळपास कमरभर उदकांतल्यान चलचें पडटा असली परिस्थिती सद्याक निर्माण जाल्ली आसा. थंय प्रत्येक घरांनी म्हाका दिसता एक 6 घरां आसात आनी 6 घरांक एफेक्ट जाल्ले आसा. मेन जाणटे आहा थोडे जाणटे आसा. आतां हांगा जर हें पळयलें न्ही जाल्यार पावसाचें उदक थंय येता आनी तें लास्टाक ब्लॉक जावन उरता. आनी 2 घरांची जर अशी परिस्थिती आसा तांकां भायर सरपाक मेळना, भितर सरपाक मेळना. येतलोच जाल्यार कमरभर उदकांतल्यान तुका भायर येवपाचें. लास्ट एक घर आसा ताका फाटल्यान मातशी वाट आसा. आतां हें जालें कित्याक लागून मुखारले एक प्लॉट पण आशिल्लो ताणें ती पारंपारीक वाटेचेर माती घाली म्हणजे जी उदकाची वाट आशिल्ली ती पुरयली.
आनी तें जालें. सो हाका मेन म्हणजे म्हाका दिसता स्थानीक पंचायतीन जर पयलींच लक्ष घाल्लें न्ही जी घरां बांदता आसतना जाल्यार हें अशें जावपाक पावनाशिल्लें. हातूंत भितर स्थानीक पंचायती खूब जबाबदार आसा आनी हें आतां न्ही 4 वर्सां फाटले साकून अशें जायत आसा. 2 दिसांचो पळयतकीर हुंवार येवपाची गरज ना, थंय व्हाळ असो येना, कांयच ना. पूण थंय अशें प्लॉट करपाक दिल्यात की प्लॉटाक म्हणजे ह्या प्लॉटाक तेकून दुसरो प्लॉटाक तेकून तिसरो प्लॉट म्हणजे थंय उदक वचपाक जागो ना, वाटत दवरना. सो उदक वतलें खंय? सो तांकां ते बाबड्याक ते त्रास काडचे पडटात आनी त्या घरांतल्या कोण एक जाणटेलो बरो ना जालो, तांची घरांत भितर उदक सरलां, आतां तांणी करप कितें खंयच्यान? सो लास्टाक मागीर पंचायतीचे कांय मेंबर आयले आनी ताणें थोडी तरी वाट करून दिली. आतां मेळिल्ले त्या म्हायती प्रमाणे रेजिनाल्ड थंय गेलो, मागीर ताणें पुलीस फोर्स घेतले आनी पुलीस फोर्स घेवन आपली लेबर घालून डेप्टी कलेक्टरा कडल्यान ऑर्डर घेतली आनी आतां ट्रेंच मारपाक खंय तरी स्टार्ट जाल्लें आसा. आनीक तुवें पळयलां की आमचो जे दामबाबाई साला आहा पळय आबाद फर्या रोडाचेर, थंयूय आतां तें उदक वचपाक रस्तो म्हणजे जागो ना आनी सगळो रस्तो आतां उदका सकयल आयला. काल मातसो थोडो वेळ पावस पडलो, सामको रस्तो तो उदका सकयल गेल्लो आनी आज जर सतत जर पावस पडलो जाल्यार कितें जावपाचें? कारण मेन रस्तो तो थंय म्हाका दिसता अशें जाल्लें आसा की हालीं तेंपाक दामोर जो घाल्लो आतां आमी तुजें हॉटमिक्स घालता. सो हॉटमिक्स वयर आयला आनी तें सकयल गेलां आनी तें सकयल गेलां कळ्ळें तुका. सो उदकाचो फ्लो सारको जायना एक वटेच्यान. आतां तशें खूब कडेन अशें जाल्लें आसा उदक भरता. पयलीं आमी सगळ्या पयलीं वेळार जी कोंबा सबवे आशिल्ली ती थंय उदक भरता म्हूण सगळ्या ऑफिसरांक खबर आशिल्लें थंय कितें तरी फॉल्ट आसा तो तुमच्यांनी सॉल्व जायना. ताजे नंतर दुसरी सबवे बांदली सुरावले आनी सुरावले बांदतना सांगलें की ही अशी टॅक्नीक काडल्या आनी ही अशी आमी हें करतात टॅक्नीक की हांगा कांयच जावपा ना. पूण सुरावले ती स्टार्ट जावचे पयलीं स्टार्टच जालें ना ती अजून सबवे, कामच सारकें जायना. आनी आतां थंय एक वराचो पावस, एक वरा सुद्दां एक अर्द वर पावस पडलो उदक भरता आनी ट्रॅफीक हें जावपाक बंद जाता. तरी बरें थंयच्या लोकांनी ते गेट बंद करपाक अपोज केलो. जर ती गेट बंद केल्ली आतां सबवे जाली म्हण जाल्यार लोकांक आनी येरादारी करपाक मेळनाशिल्ली. आनी एक आतां आनीक नवो प्रकार म्हणटा तो आमचो नावेली जी पाथवे आसा पळय आमचे लोकांक रस्त्या वयल्यान क्रॉस करपाक पडपाक जायना म्हणजे तातूंतय उदक भरलां. तातूंत उदक भरलां आनी मेन म्हणजे ती सबवे कित्याक बांदिल्ली, पाथवे कित्याक बांदिल्ली तीच कळना. लोक काय ती यूज करनात, कळ्ळें तुका. आनी ही पयलीं लोकां भितर जागृताय करपाक आशिल्ली. आतां थंय उदक भरले भशेन आनी वचपाक पळय फाल्यां कितें जातली ह्या सबवेक? थंय लायट सारकी ना आनी तूं कशें उदक भरता हें आमी पळोवपाक गेल्लें. कित्याक गटर सिस्टम सारकी ना म्हणटा उदक भरतली. उदक जर फ्री फ्लो जाता आशिल्लें जाल्यार हें जायना आशिल्लें. दुसरें विजय सरदेसायान आपली जी मिटींग घेतिल्ली तेन्ना ताणें एक म्हणलें की हाजे आमच्या हॉस्पिटला कडेन ते आपले घरा कडेन आयिल्ली बायल तिका खबर ना ते लादयो उक्ती आहा म्हणून आनीक उदक भरिल्ल्यान ती भितर पडून तिगे चली भितर पडून इंजर्ड जाली म्हणून. ती इंजर्ड जाली आनी तिगे चली इंजर्ड जाली. सो असली जेन्ना हें आसा तो हें पयल्यार दिसता तें प्रशासन जे पावसा पयलीं जे आमचे सुरक्षेचे उपाय घेवपाक जाय ते घेवपाक फाटीं कमी पडल्या दिसना पळोवपाक. अशें कमी पडलें 100% कमी पडलां आनी ताणें दिवपा नाका आशिल्लें तांकां काम करपाक. अशें खूब कडेन जालां. हावजींग बोर्डाक जर तूं गेलो न्ही जाल्यार हावजींग बोर्डाक कंप्लीट रस्ते पिड्यार जाल्ले आसा. एक प्रायवेट कंपनीन आपली पायपलायन घालपाक लागून तें खणिल्लें आनी ताणें पावस सुरू जालो आनी आतां ताणें फक्त माती घालून दवरली आनी ती माती सकयल वता आनी अशे लोक म्हणटा लोकांक रस्तो पयलीं बारीक आनी तातूंत भितर एक सायड तर फूल कंप्लीट फुटिल्लें आसा. आमचे कुंकळे गेलो जाल्यार कुंकळे तशेंच एक इलेक्ट्रिसिटीन पोल खणिल्ले आनी ते कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ले की वायर घालपाक लागून. आतां थंय परिस्थिती अशी आसा की जीव मुठीन धरून चलचें पडटा. मोटरसायकल चलोवपाक सोड, जीव मुठीन धरून चलचें पडटा. आनी हें खंय जाल्लें आसा ऑपोजिशन लिडराचे मतदारसंघा भितर हें अशें जाल्लें आसा. आनी थंय रस्तो म्हणटा तो आनी उरलो ना कुंकळे. तें कितें आशिल्लें जे पर्यंत प्रशासनान पळोवपाक आशिल्लें की हाका ह्या टायमार हो कंप्लीट करतलो हो पुरयता आसतना हाजेर परतो डांबोर घालतलो डांबरीकरण करतलो काय ना हें पळोवपाक जाय आशिल्लें. हें ताणें केन्ना म्हणजे हाचो विचार केलो ना. आनी तर इलेक्ट्रिसिटी सांगलें जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टर दुसरो आमी नेमला अशी हातूर मातूर उत्तर दितात आनी ते काबार करतात. पूण हें झेलचें पडटा लोकांक, सामान्य लोकांक. सेम परिस्थिती आमच्या हांगा सावड्ड्या जाल्या कुडचड्याच्या जाल्यार ते रस्ते फोडून दवरिल्ले आसात आनी ते तांणी पॅक केल्या. पूण ते कितें जालें की फोनची जे जो हें आसा तो व्हॅक्यूम हें जावन सगळें माती वता आनी फाटीं एक ती बस भितर पडिल्ली. सो बस म्हण बस आशिल्ल्यान व्हडली लोकां भितरली कांय जावना. फाल्यां जर ती मोटरसायकल जर आसली मोटरसायकली सारके जर आसले जाल्यार कारण उदक भरतकीर ते फोंड बीण कांय दिश्टी पडना. बरोबर आसा. सो अशें जालें की लोकांच्या जिवा कडेन खेळ जाल्ल्यात अशें तरेचो हें आसा. हय आनी पळय आमच्या हांगा जर पावर हावस रावणफोंड सर्कल टू जो रस्तो न्यू हॉटमिक्स केल्लो आमचो खारेबान म्हणल्यार तो हॉटमिक्स करून म्हाका दिसता एक 7 काय 10 दिसां भितर फोडपा लागले सिवेजीच्या कामाक लागून आनी तें काम अजून चलता.
अजून तें काम चलता. म्हणजे तुमी तो डांबोर जर घालनाशिल्लो तर ते डांबराचे तरी पयशे उरता आशिल्ले. तो डांबोर घालो आनी थंय आतां काम चलता आनी आतां तो रस्तो मोटरसायकल चलोवपाचो आसना सांकडेचेर आसा. आज आनी एक आतां हो लास्ट हे करून आमी ही चर्चा थांबोवया. आज परत चिंचोण्या ते लोक आयिल्ले की थंय परत लायट वता. कारण कितें काय म्हणल्यार की जी झाडाचे फांदयो कापपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो सारक्यो कापूंक नात आनी आतां त्यो कितें जाता पावसाक वारें येता पाडटा आनी ते लायटीचे खांब्याचेर सर्याचेर पडटा आनी लायट वचपाचें हें जाता. आतां सगळ्याकाय हें म्हणटा तें आमचे तांची की जे थंयचे जे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस आहा ते तुगे एक तर म्हणटा कंप्लेनूच घेनात म्हणल्यार उखलनात फोन करनात आनी कंप्लेन जर कोणें दिली जाल्यार ते बरोवन दवरनात. सो असलो सगळो सावळो गोंदळ थंय ते इंजिनियरान जें आमकां उत्तर दिलें तें पळयलें जाल्यार एकदम हांसूं काय रडूं असली परिस्थिती जाली. तो म्हणटा कितें जो जेई थंय काम करता ताणें आमकां रॉंग रिपोर्ट दिलो. मेंटेनन्स वर्क केलें ना सारकें आनीक मेंटेनन्स वर्क जर केल्लें जाल्यार आमी तें हें करनाशिल्ले. आतां आमी तें हें करतले. म्हणजे तुमी सामकें दोळे धापून आसा तुमी ऑफिसांत बसून आनी इतलें तें तुमकां कांयच खबर ना दिश्टीच पडना. एक तुमी सायट इन्स्पेक्शन करपाक तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली पळोवचे पयलीं. तुमी शटडावन घेतात तुमी तें एक्झिक्युटीव इंजिनियर सगळें करून घेवपाचें काम ताजें काम ना. तो म्हणटा तो रिपोर्ट दिना. पूण अशें तुमी ब्लेम करीत रावतले जुनियराचेर आनी लोकांक कित्याक त्रास दिता तुमी. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की प्रशासन ज्या गंभीरतायेन वागपाक जाय तशें वागना. आनी आज विजय सरदेसायान हे बारीक इश्यू जाले पूण विजय सरदेसायान कला अकादमी आनी बाकीच्या इश्यूचेर स्मार्ट सिटी इश्यूचेर आज राज्यपालाची भेट घेवन थंय सांगलें की ताणें हातूंत कमीत कमी आतां हें हांच्यान जायना कमी कमी तूं लक्ष घाल म्हणून. तशें हांगा दिसता म्हाका ह्यो जर गजाली जाग्यार घालतलो जाल्यार कोणाक तरी हाडचो पडटलो आनीक ही सगळीं जी कामां आसात ती बरे भशेन जाता काय ना हें पळोवपाची जबाबदारी ताजेर दिवची पडटली. ना जाल्यार आमी म्हणटात तशें एक दामबाब किंवा गोंयचो साहेब हाणीच हे गोंयांक वाचोवपाचें अशी परिस्थिती सद्याक आसा. सो हाका लागून आमी प्रत्येक वेळार एक हें करतात की आतां नागरिकांनी फुडें येवपाक जाय नागरिकांनी आवाज करपाक जाय आनी नागरिकांक जर करताय जर आमचो आदार जाय जाल्यार तो आमी दिवपाक तयार आसा. ह्या माध्यमांतल्यान आमी तुमकां सगळ्याक पळयत करतात. सो ह्याच हाजेर आमची ही चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करूं.